आरोग्य खात्यातले मल्टीटास्किंग स्टाफ तांकां भत्ते सारखे मेळना म्हणून संपार वचपाची तयारी करतात. तांकां एस्मा लावन कामावेलेच काडून उडयता म्हणून आरोग्य मंत्र्याची शिटकावणी. म्हाका न्यूज आयली की MTS हेल्थाचे स्ट्रायकार वचूंक सोदता कित्याक ते काम करूंक सोदिना जे तांकां दिल्या ते. आमी MTS जाले म्हणून तेंचे ग्रेट. हांवें आतां एस्मा लावपाक फायल मूव केल्या. हेल्थ सर्विसेस. They don't want to do the work yet. See, first of all, government has to be very strict on all these issues. You are recruited for a particular thing. Just because because of the 7th pay, your designation is changed, that doesn't mean your job profile changes. They have only brought everything in one particular thing. It is not. I have not done it. Second thing is, if we will invoke ESMA if they go on strike, because this is playing with the lives of the people. If they don't want to work, they should resign and get out from the government. We are not interested. I have told them that anybody who doesn't report after the file for ESMA is cleared, terminate them and not take them back. And I am going to be very strict. They can go where they want. If you are in the government, you will do the work that you are given. Others, even if they are from my constituency and they take part in it, first they will be terminated. Then the rest. From when they want to? I am told 11th and 12th they want to take. They are free to go. They are free to go and do what they want. But I will invoke ESMA, and anybody who doesn't report to the job will lose his job permanently. प्रत्येक मनशांनी फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट आमी दिल्या हावसकिपिंगाच्यो. लोक थोडे येता आनी सांगता आमी संडास धुवचे ना. मग कोण धुतलो मागीर? आरोग्य मंत्र्याची शिटकावणी कामगार युनियनांक कोत्र गेल्या. तेन्ना तो जो धमकी दिता की आमी एस्मा लायतले, आमी मागता कितें? आमी मागता आमचे पेशंट कॅर लावन जो 7th पे दिला तो इम्प्लिमेंट करिना. कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाक वर्साक 16 कोटी तेंचे कडेन आसा, पूण वर्करांचे जे कितें 2,000-3,000 रुपया वाडलेले आसात ते दिवपाक तेंचे कडेन पयशे ना. पूण तो ज्या पद्दतीन तो धमकी दिता तें आतां दिसता अशें की तेका सगळ्या लोकांक काडून थंय कॉन्ट्रॅक्टर घालपाचे आसा. सरकारान चीफ मिनिस्टराचेर लक्ष दिवचें सद्दां तो कितें करता आतां. तेका फक्त आज हॉस्पिटलांनी हे कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाचे तकलेंत आहा. कारण काल आनी एक स्टेटमेंट जो आशिल्लो, खंय तरी नवें हॉस्पिटल हे घालतात कॉलेज मडगांव PPP तत्वाचेर, आनी थंय आनी खंय 250 लोकांक डॉक्टर करतले आनी वेकन्सी जातले म्हणून सांगता. म्हणजे तेजी तकलेंत आज आसा ते म्हाका दिसता अशें बाकी तेका काय पडलेलें ना. तेका 70चे म्हादय अभयारण्याचे म्हणजे म्हादयचे पडलेले ना, तेका बाकीच्या लोकांचे पडलेले ना. तेका आज फक्त दिसता ते कॉन्ट्रॅक्ट. तेन्ना चीफ मिनिस्टर हाजेर लक्ष दिवचें आनी कितें चलना तेजी इन्क्वायरी करची. इतलेंच आमचें म्हणणें आसा. स्ट्रायक कित्याक लागून करतात? तो काम करिना म्हणटा ताणें येवन चेक करचें आनी मागीर आमकां सांगचें काम करता कितें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.